वर्षा ऋतू जर घेतलो जाल्यार ह्या वेळार आमकां दिसता की वात जो आसा तेजो प्रकोप जाल्लो आसा. वात पित्त कफाच्या टायमाचो वात हो प्रकोप जाल्लो आसता आनी पित्ताची शरिरान पित्त वाडप सुरवात जाता ह्या वेळाचेर. सो आमकां दोन कंडिशन लक्षांत घेवपा जाय की चड आंबट तिखट खालें जाल्यार हे सायडीन रोखडेंच पित्त वाडूंकय शकता, जें आतां सद्या सुरू जाता. आनी वात जो आसा ऑलरेडी एक्स्ट्रीम कंडिशनाक पावल्लो आसा. आतां वात जो आसा तो ग्रीष्म समरान सुरू जाता तेजो चय आनी आतां प्रकोप जाता तेजो आनी फुडल्या सिजनाक शरदान तो कमी जातलो. सो वात पित्त कफाची ही जी सायकल आसा षड ऋतूची, ह्या सायकलीन ताका बसयल्लो आसा आनी प्रत्येक सिजनाक आमकां हे चेंजीस प्रत्येक वात पित्ताचे दिसता. आतां मूळ फोकस कितें, वात प्रकोप जाल्लो आसा, प्रचंड वाडलेलो आसता. त्यामुळे आमी वात प्रकोप करणारे जर काही आहार घेतले, फॉर एक्झाम्पल चणे खावप आसतले, बटाट खावप आसतले, आमचो रेग्युलर पाव सुद्दां आमकां कसो एफेक्ट करता तो खबर आसा. पूण आमचें कितें जाल्लें आसा, आमकां पर्याय ना, गोंयची आमची एक परंपरा जाल्ली आसा की पाव आमकां सकाळीं उठसर रात्री जेवसर आमकां पाव लागता. पण काही व्याधींक आमकां सांगचें पडटा वात प्रकोप जाल्लो आसतना की अशा प्रकारचे जे फर्मेंटेड डायट्स आसतले हे आमकां रिस्ट्रिक्ट करपाकच जाय अशा वेळार, ज्या वेळार हो सिजन स्पेसिफिकली वर्षा ऋतू जर चालू आसतनाच आमकां हे रिस्ट्रिक्शन दवरचेच पडटा. त्या बरोबर आंबट जो रस आसा तो सृश्टीनय वाडटा. आयुर्वेद अशें सायन्स आसा, इट इज इक्वलंट टू नेचर फिनॉमिना. आयुर्वेद हो टोटल नेचर बेस्ड जे प्रिंसिपल्स आसा तेकाच इनकॉर्पोरेट करून आमचें हेल्थ कशें बरें उरतलें हेजेर भर दिल्लो आसा.